Welcome to Garden of Glory. Today we explore Revelation chapter 22, where scripture closes with promise, invitation, and hope. प्रकाशवणीचे पुस्तक 22 ओळी 1 ते 21. तेन्ना देवदूतान म्हाका जिविताच्या उदकाची पोंचे परी जिगजिगीत एक नोंद दाखयली. देवाच्या आनी मेंढऱ्याच्या सिंहासनांतवन ती भायर सरताली आनी शाराच्या मुखेल रस्त्या पर्यंत व्हांवून पावताली. नदीचे दोर एके देगेर जिविताचें एक झाड आसलें. तांकां वर्सान 12 पावटी दर म्हयन्यांत एक पावट फळां जातात. राष्ट्रांच्यो पिडा काडूंक तांच्या पानांक गूण आसा. शिराप पडलोले थंय कांय आसचेंच ना. शारांत देवाचें आनी मेंढऱ्याचें सिंहासन आसतलें. ताची चाकरां ताका भोसतलीं. तीं ताका रूप पळयतलीं आनी तांच्या कोपालार ताचें नांव बरयल्लें आसतलें. रात आनीक आसची ना आनी तांकां दिव्यांच्या वा सुर्याच्या उजवाडाची गरज आसची ना. कित्याक खुद सर्वेस्पर देव तांचेर आपलो उजवाड घालतलो आनी तीं सासणाच्या सासणांक राजवट चलयतलीं. जेजूचें निमाणें येणें. उपरांत देवदूतान म्हाका सांगलें, हीं उतरां विस्वास फावो आसलोलीं आनी खोरीं. प्रवाद्यांक प्रेरण दिता त्या सर्वेस्परा देवान वेगीं कितें घडचें आसा तें आपल्या चाकरांक दाखोवंक आपल्या दुताक धाडलां. पळयात, म्हणटा जेजू, हांव रोखडो येवचो जालों. ह्या पुस्तकांतलीं भाकितां सांबाळटात तीं सुभागी. हांवें जुवामान ह्यो सगळ्यो वस्तू आयकल्यात आनी पळयल्यात. आनी सगळें आयकून आनी पळोवन जायना फुडें म्हाका हें सगळें दाखयल्लें त्या देवदूताक भोजूंक ताच्या पांयां साश्टांगी पडलों. पूण ताणें म्हाका सांगलें, अशें करूं नाका. हांवूय चाकर तुजे सारको, तुज्या भावा प्रवाद्या सारको, आनी ह्या पुस्तकांतलीं उतरां सांबाळतात तांचे सारको. फकत देवाक तुवें भोजूंक जाय. आनी ताणें म्हाका सांगलें, ह्या पुस्तकांतलीं भाकितां शिक्को मारून धांपून दवरूं नाका, कित्याक काळ लागीं पावला. खोटेपण करतात तांणी खोटेपण करीत रावचें आनी मेळ्ळीं आसात तीं ओदीक मेळ्ळीं जावचीं. पूण देवाक मानवल्या मनशांनी देवाक मानता तेंच करीत रावचें आनी भोक्तिवंत मनशांनी आपली भोक्ती वाडोवची. पळयात, हांव परत येवचो जालों. सगळ्यांक तुमच्या जण एकल्याच्या करण्या प्रमाणें फारीक करून म्हजी मजुरी घेवन हांव येतां. हांव आल्फा आनी ओमेगा, म्हणजे पयलो आनी निमाणो, ओरोम आनी शेवट. आपलीं वस्त्रां धुतात तीं सुभागी. अशें करून जिविताच्या झाडाचें फळ खावंक आनी दारवंट्यांतल्यान शारांत प्रवेश करूंक तांकां हक्क आसतलो. पूण हेर सगळीं शारा भायर आसतलीं. खोटीं नश्टी मनशां, घाडीपण चलयतात तीं, पोजडपणाक लोबदल्लीं, खून करपी, कुड्या देवांक भोसपी आनी उतरांनी तशेंच जिविताचे चालीन फटींगपणां करतात तीं.
संपादनी. हांव जेजू. पवित्र सोबांक ह्यो वस्तू कळीत करूंक हांवें म्हज्या दुताक तुमचेशी धाडला. हांव दाविदाचे कुळयेची कोंबरी. हांव फांत्याचें जिगजिगीत नोकेत्र. आत्मो आनी होकोल अशें म्हणटात, ये. हें आयकोतात तितल्यांनी म्हणचे, ये. कोणाक तान लागल्या, येयात लागीं. जिविताचें उदक जाय तुमकां, येयात आनी फुंक्या तें घेयात. जीं कोण ह्या पुस्तकांतलीं भाकितां आयकोतात तांकां हांव जुवांव ही शिडकावणी दितां. ह्या भाकितांक कितेंय चोडोवंक कोणूय फुडें सोरतीत जाल्यार तांकां फावो ती खास्त लावचे लावन ह्या पुस्तकार बरयल्लीं आसात तीं नश्टां देव तांच्या माथ्यार देंवयतलो. आनी ह्या पुस्तकांतल्या भाकितांतलें कोणूय कितेंय उणें करूंक फुडें सोरतीत जाल्यार तांकां देव ह्या पुस्तकार बरयल्ल्यो आसात त्यो भासावण्यो भोगूंक दिवचो ना. जिविताच्या झाडाचें फळ खावंक आनी पवित्र शारांत ठिकाण करूंक तांकां मेळचें ना. ह्या वस्तूंची साक्षी दिता तो अशें सांगता, होय, हांव बेगीनच येतां. आमेन. ये सोम्या जेजू. सोम्या जेजूची दोयाळाय तुमा सोमेस्तांक भोगूंक मेळूं. आमेन. Jesus promises that He is coming soon, urging faithfulness and readiness. The Bible closes with an open invitation. All who thirst may come and receive life freely. This final chapter assures us that God's story ends in hope, victory, and eternal communion with Him. Let us pray. Come, Lord Jesus, keep us faithful, hopeful, and ready. May our lives reflect our longing for your return and our trust in your promises. Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.